गौराज खरें म्हळ्यार हांव म्हाका स्वताक म्हाळशेचो तुच्छ भक्त मानता आनी जें कितें हांवें बरयलां तें म्हाळशेनूच दिलां म्हाका अशेंय हांव मानतां. सो आज वेर हांवें म्हाळसा देवींचेर 22 गाणी बरयल्यात आनी एक 50 गाणी करून एक पुस्तिका उजवाडाक हाडटलो असो म्हजो हेतू आशिल्लो. पूण कांय म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हजे बरे मित्र तांणी सांगलें की तूं स्वता कित्याक करना यूट्यूब सॉंग. तेन्ना म्हजो यूट्यूब हे वळख पयलीं नाशिल्ली. सो म्हाळशेच्या वरवीं म्हाका यूट्यूबार नवी वळख मेळ्ळी आनी म्हज्या यूट्यूब चॅनलाक चालनाय मेळ्ळी. आनी तेच बरोबर सांगता की म्हालसा संस्थान कमिटी हाज्या हांव इतके उपकारान आसा की तांच्यांनी म्हाका सदांच कॉपरेट केला ह्या गोश्टीक. पोरवूय काडिल्ले हांवें म्हालसा समर्थायेक आनी ताका उदंड प्रतिसाद मेळ्ळो त्या गाण्याक. आज वेर ताजे 50,000 व्ह्यूज जायत आयल्या, नॅचरल ऑर्गेनीक व्ह्यूज म्हणटा ते. आनी हे गाण्याकूय प्रतिसाद बरोच येतलो असोय अदमास आसा. पूण हाजें श्रेय फक्त संस्थान कमिटीक वता आनी ते खूब कॉपरेटीव आसा आनी ते सदांच प्रेरणा दिता मुखार वचपाक आनी बरें करपाक. आनी म्हजो उद्देश आसा की म्हाळसा कितें तें तळागाळान कळचें. म्हाळशेक नवीन भक्त एड ऑन जावचे. म्हाळशेक जे कोण केन्ना पावूना तांच्यांनी म्हाळशेक सोदीत येवचें. हांव सुश्मिता साईराज फळदेसाय, पयलींचे सुश्मिता सुरेंद्र पैकाणे. तुका खरेंच सांगपाक म्हाका खरीच खोस भोगता. म्हजो जिवलग मित्र, कॉलेजींतल्यान आमी बरोबर आसात आनी तो सदांच इतली सुंदर रचना पोयमी त्यो बरयतालो. आनी आज गेल्ले वर्सा ताणें म्हाळसा समर्था हेंच बरयिल्लें आनी ह्या वर्सा ताणें जें पळय हरिद्वार हें सॉंग बरयलां. तुमी जर यूट्यूबाचेर वचून जर तें स्टार्टिंगच्यान जर एक जस्ट 10 सेकंड आयकले न्ही, तुमी तें फूल आयकले शिवाय रावंकूच शकनात. आनी खरोखर जर ह्या बरयिल्ल्या रचनेक, गौराजाच्या बरयिल्ल्या रचनेक जर खऱ्या अर्थान जर कोणें न्याय दिला जाल्यार गौतमी कामत बांबोळकार हाणें. ताज्या आवाजान जें ही रचना ज्या नॅक्स्ट लेवलाक पावली, खरेंच ताका हांव हॅट्स ऑफ दितां. गौराजान इतली सुंदर रचना केल्या आनी पुरेपूर जो म्हाळसा संस्थानान आमकां जो पळय पाठलाभ आमकां तांणी ते रावून आमकां जो सपोर्ट तांणी दिलो आनी हो बारीकसो हांव म्हणटा म्हजे कडल्यान येद्या व्हडली जी प्रतिमा आसा तिजे नाखताची सुद्दां हें लागना म्हाका, पण तिजे रूपान मातशें तरी दिसलें हाजे खातीर म्हजो जन्म सार्थक जालो अशें म्हाका दिसता. आनी खरोखर गौराज अख्ख्या म्हाळसा संस्थानाक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं, गौतमीक देव बरें करूं.